नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजांसावन येवकार. आयज ह्या कार्यावळीन आमचे जे अतिथी आसात म्हणजे गेस्ट स्पीकर जे आसात ते आसा डॉक्टर सनी कामत, गोंयचे नामनेचे ऑर्थोपॅडीक स्पायन सर्जन म्हणजे हाडांचे आनी मणक्याचे दुयेंसांचे तज्ञ सर्जन आज आमचे बरोबर आसात. आनी विशय आसतलो की डिजॉर्डर्स ऑफ स्पायन म्हणजे हो जो सबंद मणी आसता वयर पासून सकयल पर्यंत हाची वेगवेगळी दुयेंसां ती कशी जातात, कित्याक जातात, तेजेर मॅनेजमेंट म्हणजे ताजेर ट्रिटमेंट कितें आसा हाचे विशीं विस्कटान म्हायती करून दिवपा खातीर ते आमचे बरोबर स्टुडियोन आयिल्ले आसात. डॉक्टर नमस्कार आनी येवकार. नमस्कार दोतोर, देव बरें करून म्हाका तुमच्या शोचेर आपयला म्हणून. तर जेन्ना दोतोर आमी ह्या कार्यावळीची सुरवात करता तेन्ना एक म्हणजे आमच्या कार्यावळीची मोख कशी आसता की वी नो दॅट एका कार्यावळीन आमी लोकांक अशें ट्रीट करूं शकनात, पण लोकांक अवेरनेस येवची, एक जाणविकाय येवची की बाबा खंयच्या पर्यंत ताणें तें एखादें दुयेंस आंगार तोलचें किंवा केन्ना डॉक्टरा कडेन किंवा खंयच्या डॉक्टरा कडेन वचप. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. की आजकाल अशें आसा की तरेकवार डॉक्टरांच्यो आनी तरेकवार मेडिकल फॅसिलिटी गोंयांत उपलब्ध आसात, पण आमकां तेचे अशें अवेरनेस नासता. सो वॉट हॅपन, इवन लोकांक कितें आसता की बायल म्हणजे वेन समबडी गोज टू अ लेडी डॉक्टर दे फील दॅट शी हॅज गॉन टू गायनेकॉलॉजिस्ट. इट इज हर परसेप्शन. सो हें अशें जायनासतना बाबा तज्ञ दोतोरा कडेन वचप किंवा खंयच्या दोतोरा कडेन वचप आनी ताका कन्सल्ट करप ही विस्कटान म्हायती आजच्या ह्या कार्यावळीन जातली. तातूंत आमचो जो आजचो विशय आसा तो म्हणजे मणक्याची दुयेंसां म्हणजे माने पासून ती सकयल कमरा पर्यंतची सगळी जो स्पायन आसा, जो मणी आसा ताची. तर जेन्ना आमी डॉक्टर डिजॉर्डर्स ऑफ स्पायन म्हणटा तेन्ना वीच एरियाज वीच यू इन्क्लूड म्हणजे तुमच्या हातूंत खंयचो झोन तुमी इन्क्लूड करतले? स्पायनान युजली जे आमचे बॉडी पार्ट जो अफेक्ट जाता तो सर्वायकल स्पायन आनी लंबार स्पायन म्हणल्यार मानेचो आनी कमरेचो दूख. अच्छा. ताका 80% ऑफ पीपल मस्ट हॅव एक्सपिरियन्स. म्हणल्यार 80% लोकांक तरी केन्ना ना केन्ना लायफान एकदां दोनदा तरी बॅक पेन जाताच. बरोबर. आतां जेन्ना हो बॅक पेन जाता त्या बॅक पेन जावपाचें कारण आमकां खबर आसपा जाय. पयलीं म्हणल्यार जेन्ना पेन जाता तो पेन एक सोर्स आसता पेनाचो. सोर्स फक्त मसल्स न्ही. आतां आमी बॅक पेन, नॅक पेन म्हणटा, मसल पेन जाता आनी फक्त मसलांतल्यान पेन येना. आमच्या मानेन आनी कमरेन खूब तरेचे बाकीचे स्ट्रक्चर आसता. फॉर एक्झाम्पल बोन्स आसता, वर्टिब्रल बॉडीज म्हणटा ताका. इंटरवर्टिब्रल डिस्क म्हणल्यार दोन बोन्सां मदीं जे गॅप आसता ते तातूंत जॅल एक आसता ताका डिस्क म्हणटा आमी. आनी जेन्ना दोन बोन्स एकठांय जाता ताका तो एक जॉयंट फॉर्म जाता ताका फॅसेट जॉयंट म्हणटा. तो मणक्याच्या फाटी आसता. तो प्रत्येक जेन्ना मणी एकामेकाक जॉयंट जाता तो दुसऱ्याचे जॉयंट जाता आसतना ताकाच आमी फॅसेट जॉयंट म्हणटा. सो पेन थंयच्यान येवपाक शकता. नर्व्स म्हणल्यार शिरो. आतां शिरो म्हणल्यार ते रगत सप्लाय करता शिरो न्ही, जे करंट सप्लाय करता जे सेन्सेशन, पेन सेन्सेशन, नर्व्स म्हणटा ताका आमी. आनी ऑफकोर्स लिगमेंट आनी टिश्यू आनी मसल्स तातूंतल्यान येवपाक शकता. बरोबर. सो हो तुमी सांगलो की मानेचो जो म्हणजे माने पासून कमरा पर्यंत सकयल भाग आसा पर्यंत ते सगळे मणी इन्क्लूड आयले. तर म्हाका सांगा डॉक्टर की हाची कारणां कितें आसतात? आतां तुमी सांगले चडशे फावटी हो जो नाव ह्यो आयडेंटिफायड की वयलो झोन म्हणजे मानेचो आनी लंबर झोन म्हणजे सकयलो जो फाटल्या आमी कमरा कडलो म्हणटा. कारण मदल्या झोनाक म्हणजे बिहायंड चेस्ट जाका आमी छातीच्या फाटल्यान थंय सहसा तितकी कॉमन ना. तर हे जो वयलो आनी सकयलो पोर्शन आसा ताका चड पेन जावपाची कारणां कितें आसतात? पयलीं म्हणल्यार जो पेन आसा तो वया प्रमाणे तो वेगळो वेगळो आसपाक शकता. आतां युजली जे यंग पेशंट आसतात जे काम करतात, ते थोडे जिमान वतात. आतां तातूंत कितें आसता की फॉर एक्झाम्पल ऑफिसान जे लोक काम करता कंटिन्युअस, ते 8 वरां 12 वरां कंटिन्युअस बसता लॅपटॉपाचेर, कंप्युटराचेर. तांचो जर पोस्चर जर रॉंग आसा, ताका आमी अर्गोनॉमिक्स म्हणटा. दे हॅव अ बॅड अर्गोनॉमिक्स दे कॅन डेव्हलप नॅक पेन आनी बॅक पेन. आतां बॅड अर्गोनॉमिक्स म्हणल्यार कितें, तुमचो जर चेअर जर सारकी ना, तुमचो पोस्चर सारको ना, तुमी अशे बँड जावन काम करता, मान कंटिन्युअसली तुमच्यो बँड आसा अशी, हात सपोर्टेड ना आनी हार्टीचेर लोड येता. सो ताका लागून तुमकां पेन जावपाक शकता. तो युजली यंग पॉप्युलेशन आसता, वर्किंग पॉप्युलेशनांचो दिसून येता आमकां. आनी दुसरें कारण म्हणल्यार आमी सारकें वजन उबारना. वजन उबारता आसतना आमी सारकें केअर घेना. चड वजन उबारता आनी कंटिन्युअसली उबारून रावता आनी उबारले म्हणजे ट्विस्टिंग एंड टर्निंग जर केली जाल्यार जावपाक शकता. युजली आमकां जे जिमान वतात त्या लोकांनी पळोवन येता. आनी जो
एल्डरली पॉप्युलेशन असता पळय, एल्डरली म्हणल्यार तातूंत जाणटे, तातूंत मेनोपॉज बायलां आयली आनी 60च्या वयर जे दादले आसा पळय तातूंत ऑस्टोपोरोसिस इज वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर द बॅक पेन. ऑस्टोपोरोसिस म्हळ्यार की आमची जी हाडां विथ टायम एज तशी वाडटा तशी वीक जायत आसता, कित्याक तो कॅल्शियम मेटाबॉलिझम जे आमच्या बॉडीन जे कॅल्शियम मेटाबॉलिझम जाता पळय ते हाडांत कॅल्शियम ते लूज करता विथ एज. सो हाडांत कॅल्शियम कमी जाल्ल्या कारणान हाडां मोव जाता. दुसरें कारण आसता की ऑस्टोआर्थरायटीस. ऑस्टोआर्थरायटीस म्हणल्यार एज रिलेटेड आर्थरायटीस. ती आमी तुमकां आत्तां म्हणलेलें पळय जॉयंट्स आसता आमच्या मणक्यान, ते जर ताज्या हाडाचे जर झरपाक लागले, झीज जाली जाल्यार पेन जावपाक शकता. आनी ऑफकोर्स जेन्ना जाणटेले रोखडे पडले म्हणटकीर तातूंत कितें फ्रॅक्चर जावपाचे चान्सीस चड आसता, कित्याक तांची हाडां मोव आसता. सो हे कॉमन कारण. म्हणजे डॉक्टरान सांगलां त्या प्रमाणे जर अशें आय मीन समरायज करता जाल्यार की हाडां ठिसूळ जाता. जशें आमी चिरे असतात आनी तांचे पावस पडल्या उपरांत ते भितरली माती वता आनी तेजे फक्त ताचो स्ट्रक्चर स्केलेटन कसो उरता तशे टायपचे जाता, म्हणजे एज द एज एडवान्सीस. एक जालें. आनी दुसरें तांणी सांगलें की जशें वय वाडटा किंवा जेन्ना बायलांची पाळी बंद जाता तेन्ना हळू हो प्रोसेस नॅचरल प्रोसेसानूच सुरू जाता, किंवा एखाद्या मार लागलो जाल्यार. दुसरें म्हणल्यार डॉक्टर सांगा म्हाका, एकदां आतां हांकां हे दूख जावपाचो मागीर वॉट आर द सिमटम, हेजे क्लिनिकल प्रेझेंटेशन कशें, म्हणजे चिन्ह आनी लक्षणां अशें जर आमी मागीर दोनूय क्लब केले जाल्यार. बॅक पेन, नॅक पेन सिमटम्स आसता पळय, इट कॅन स्टार्ट विथ ओन्ली बॅक पेन एंड नॅक पेन. म्हणल्यार तो पेन लोकलायज आसता, मानेक लोकलायज आसता आनी कमरेकडेन लोकलायज आसता. आतां तो पेन लोकलायज म्हणजे जावन मागीर तुमची एक्टिविटी मातसो टर्न जाले, ट्विस्ट जाले, तो वाडपाक शकता. कंटिन्युअसली उबे रावले जर तो पेन वाडपाक शकता, मानेचेर लोड आयलो पेन वाडपाक शकता, तो एक कारण जालां. दुसरें म्हणल्यार केन्ना केन्ना बॅक नाल्यार नॅक पेन रेडिएटींग आसता. रेडिएटींग म्हणल्यार मानेंतल्यान हातान वता आमच्या, केन्ना हात तातूंतल्यान शोल्डर, नॅक, एल्बो ऑर रिस्ट तातूंत वचपाक, ताका आमी रेडिएटींग पेन म्हणटा. आनी जे कमरेंतल्यान जे आमी पांयान वता पळय बिलो द नी, ताका आमी सायटिका म्हणटा, बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सायटीक नर्व. जेन्ना सायटीक नर्व कंप्रेस जाता कमरेन आमकां, ती सायटिका जावपाक शकता. सो रेडिएटींग पेन हाका म्हणटा. आनी तिसरें म्हणल्यार चड जर शीर प्रेस जाली मानेन जाल्यार आमकां नमनस सुरू जावपाक शकता, हातीन नमनस येवपाक शकता, मूय येता आनी हात जड जाता, पांय जड जाता. चल्ले म्हणटकीर थोडे कंप्लेन करता की मातसो चल्लो म्हणटकीर उबो रावलो म्हणटकीर पांय भरून आसल्या भशेन जाता, जड जाल्ल्या भशेन, वीक जाल्ल्या भशेन जाता. हो तिसरो सिमटम्स. सो हे सगळे कॉमन फिचर आसा तातूंत एक म्हणजे तुमी सुरवातीक सांगल्या प्रमाणे एक म्हणजे रॉंग पॉस्चर, चुकीच्या पद्दतीन बसप, किंवा जशें तुमी कितें तरी हँडल करता किंवा उखलता ताका लागूनय पेन जावं शकता, किंवा वयोमाना प्रमाणे जाता. डॉक्टर म्हाका सांगा, आतां हे सगळे वीच वी ऑफन एनकावंटर समवेर ऑर अदर, तर हातूंतल्यान वेन यू वील से दॅट बा आतां अशा पेशंटान किंवा अशा मनशान दोतोरा कडेन ह्या पॉयंटार वचपाकूच जाय, दीस अ टायम यू हॅव टू, दीस इज अ रिंगींग ऑफ द बेल, की बाबा ना दॅट इज समथींग रॉंग समवेर, यू कॅनॉट जस्ट टेक इट लायटली. कारण तुमी सांगलें न्ही पांय मुयेता अशें दिसता, म्हणजे अशें करनासतना रावनासतना यू हॅव टू तज्ञ दोतोरा कडेन वचून सल्लो घेवपा सारको हाचो तुमचो अलार्मींग पॉयंट खंयचो? ओके, पयलीं म्हणल्यार जाणून घेवपाक की जेन्ना बॅक पेन आसता पळय, मोस्ट ऑफ द टायम 80% to 70 to 80% ऑफ द टायम इट सेटल डावन. अच्छा, ऑन इट्स ओन. तुम्ही मेडिसिन घ्या ना घ्या, पण तो युजली सेटल जाता. बट थोडे पर्संटेज आसता इन दॅट सिच्युएशन तुमकां यू हॅव टू कन्सल्ट युअर डॉक्टर. फॉर एक्झाम्पल जर पेन जर 2 विका वयर उरलो, पेन तुमी कितली मेडिसीन घेतली आनी रेस्ट घेतलो, घरचे कितें उपाय केले तरी पूण सेटल जायना जाल्यार यू हॅव टू सी द डॉक्टर. ड्युरेशन ऑफ पेन म्हणटा ताका, चड दीस उरलो जाल्यार. दुसरें म्हणल्यार सिवियरिटी ऑफ द पेन. पेन जर सामको चड सिवियर आसा, खूब जायना तुमच्या कसो टॉलरेट सोसूंक जायना जाल्यार तुमकां दाखोवचो पडटा. आनी थर्ड म्हणल्यार रेड फ्लॅग सायन्स म्हणटा आमी. रेड फ्लॅग म्हणल्यार तातूंत इट कॅन इन्फेक्शन जावपाक शकता, इन्फेक्शन, ट्युमर ऑर फ्रॅक्चर, ट्रॉमा. तातूंत रेड फ्लॅग सायन्स जर तुमकां जोर येता पेना बरोबर, नायट पेन्स, नायट स्वेट्स जाता जाल्यार इट कॅन बी ट्युबरक्युलोसीस ऑर इट कॅन बी बॅक्टेरियल इन्फेक्शन. आनी दुसरें तुमचें जर वेट लॉस जर जाला एसोसिएटेड, म्हणजे तुमचें जर
पेना बरोबर तुमचो बॉडीचो वजन वेट कमी जालें. वजन कमी जाला और तुमकां एक दुसरी कॅन्सराची हिस्ट्री जर आसा तो पेन तो कॅन्सर मणक्यान सुद्दां स्प्रेड जावपाक शकता. आनी तिसरें म्हणल्यार जर स्पेशली एल्डरली आसता पेशंट, जाणटे पेशंट, तातूंत जर पडले म्हणटकीर रोखडो तांकां फ्रॅक्चर जाता. सो त्या सिच्युएशनान तुमी डॉक्टराक जाता तितले बेगीन कन्सल्ट करप केल्लें बरें. अशें जेन्ना सांग जशें तुमी सांगलें की रेड फ्लॅग सायन्स की अशा वेळार तुमकां म्हणजे तुमी आनी चड तुमची तकली कारण लोक थोडे कितें आसा आमी म्हणजे अशे विलेज किंवा इवन सिटी पीपल म्हणजे टी व्हीर खंयचे एड पळयल्या ते हें लावया तें लावया हें घेवन पळोवया ते अशें करनासतना जर तुमकां अशा पद्दतीची खंयचीय लक्षणां किंवा चिन्हां दिसून आयलीं जाल्यार तज्ञ दोतोरा कडेन वचून म्हणजे हाडांच्या डॉक्टरा कडेन वचून ताचो सल्लो घेवप सारकें करेक्ट जातलें. दिस वॉट वी आर ट्रायंग टू टेल. बरोबर डॉक्टर? जेन्ना डॉक्टर आमी एकदां तुमचें निदान जालें अशें असो पेशंट आयलो आनी तांणी सांगलें तुमकां की नाव जर नॅचरली जर खंयच्याय मनशाक फायनली हो प्रोग्राम पळयतात त्या लोकांचें सुद्दां की हाका ट्रिटमेंट कितें बाबा हाका उपाय कितें. शेवटी फायनली जे ते सांगले आमचो प्रोग्राम पळयतात 99% लोक ह्याच खातीर पळयतात की ह्या अमक्या दुयेंसाक उपाय कितें. सो नाव आय एम कमिंग टू द ट्रिटमेंट पार्ट. मोस्ट ऑफ द बॅक पेन, चडसो बॅक पेन फक्त आमी जर ल्हान जर केअर घेतली स्वताची जाल्यार वी कॅन ट्रीट इट. फॉर एक्झाम्पल पोश्चर, तुमचो जर पोश्चर काम करता आसतना सारको आसा जाल्यार तुमचो पेन सवका कमी जातलो. सारकें बसप. पोश्चरान म्हणल्यार कितें, एक तर तुमकां जर लॅपटॉपाचेर कंप्युटराचेर और तुमी डॅस्क वर्क कितें काम करता जाल्यार तुमचो चेअर जी आसता पळय, चेअर बरी आसपा जाय. ताका बरी आसपा जाय म्हणल्यार कुशनींग बरें आसपा जाय. सेकंडली ताका बॅक सपोर्ट बरो आसपा जाय, फाटीक सपोर्ट बरो आसपा जाय, नॅक सपोर्ट बरो आसपाक जाय. आनी तुमी जर मावसाचेर जर काम करतालो, एल्बोज शूड बी ऑलवेज क्लोजर टू युअर बॉडी. Wrist should be always resting on the table. Okay, and मान तुमची सरळ आसपा जाय 0 degrees. व्हेरी गुड. मान जर तुमचे बँड जर आसा, तुम्ही कंटिन्युअसली पेन अशें जर काम करता जाल्यार तुमकां तो कितेंय करप, तुमी मेडिसीन घेया खंयच्याय दोतोरा मागीर तो कमी जावपा ना. सो बॅक शूड बी स्ट्रेट, नॅक शूड बी स्ट्रेट. आनी जे कंप्युटराची आमची स्क्रीन आसता इट शूड ऑलवेज सदां ती आमचे आय लेवलाचेर आसपा जाय. सो आय लेवलाचेर असले म्हणटकीर कितें जाता की रिफ्लेक्सली आमचो नॅक अशी बँड जायना, इट रिमेन स्ट्रेट. ओके. आनी डेफिनेटली जेन्ना पळय आमी तुमी काम करतले आमचे व्ह्युअर्स बी ते कंटिन्युअसली बसप ना. यू हॅव टू टेक ब्रेक्स. एवरी हाफ एन आवर 45 मिनिट्स ब्रेक घेवन यू हॅव टू स्ट्रेच युअर नॅक. तुमचे मान मातशें स्ट्रेच करपाचे, कमर स्ट्रेच करपाचे, हात स्ट्रेच करपाचे. आतां हातून कितें आसा जेन्ना पळय स्ट्रेचिंग इट मेक्स लॉट ऑफ लॉंग टर्म डिफरन्स. सवका जर तुमी स्ट्रेच केलें तुमकां मुखार डेफिनेटली बेनिफीट जातलो. जर तुमी ब्रेक्स घेना जाल्यार डेफिनेटली आमची बॉडी वी आर लायक मशीन. इट तुमकां एक दीस तुमकां प्रॉब्लम 100% जातलो. सो ब्रेक्स, फ्रिक्वेंट ब्रेक्स वायल वर्किंग, गुड पोस्चर. आनी जर तुमी जर वेट उबारता आसतना कितें जाल्यार सांबाळून म्हणल्यार तुमकां एक टॅक्नीक आसता ती त्या टॅक्निका प्रमाणे उबारप आसता. आनी दुसरें गजाल म्हणल्यार स्मोकिंग. स्मोकिंग कॅन कॉज क्रॉनिक बॅक पेन. स्मोकिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू युअर बॅक पेन. जे लोक स्मोक करता पळय तांकां सिगरेट विडी तांकां बॅक पेनाचो प्रॉब्लम 100% जाताच. सो स्मोकिंग जर तुमी सिगरेट कितें पिता जाल्यार बंद करचें पडटलें तुमकां. आनी दुसरें म्हणल्यार तुमचो वेट, तुमचो बॉडी वेट जर चड आसा आनी कमी आसा जाल्यार तुमकां प्रॉब्लम जावपाक शकता. सो तो बॉडी वेटू एड्युकेट आसपा जाय. इट शूड बी विदीन नॉर्मल लिमिट्स. बरोबर. म्हणजे डॉक्टरान सांगलां की 1-2 गजाली सामक्यो म्हत्वाच्यो अश्यो आसात की आमी बसतना जे लोक म्हणजे बसून काम करता, ऑफिस जाल्ले चडशे लोक किंवा आमचे हे निवर जनरेशन जे टीचर किंवा स्टुडंट्स दोनूय कंटिन्युअसली बसप एक योग्य न्हय. मदीं मदीं तुमी ब्रेक घेवपाक जाय अर्द्या वरान पावण वरान. आनी स्ट्रेच करप बॉडी म्हणजे जशें माजर किंवा कुत्रो कसो म्हणजे आपल्या आंगाचें स्ट्रेच करता म्हणजे पसरता आनी ओडटा तशें करप इज मोर आयडियल. हें तांणी सांगलें. स्मोकिंग करप ना म्हणजे सिगरेट बिडी ओडप ना, हे 2-3 गोश्टी सांगले. तशेंच डॉक्टर आनीकूय आमी खूब फावटी पळयता की जी बाळंत जाल्ली असतात म्हणजे पोस्ट नेटल पेशंट तांकांय कमरान दुखता बिकॉज ऑफ ते कितें बेबीचेर तें धरून अशें बँड जातात. करेक्ट. सो एज यू हॅव एडवायस की आमी तांकां सांगता की तुमी सरळ बसात. भुरग्याक घेवपाक जाल्यार पोना सपोर्टा खातीर तुमी जाल्यार पिलो किंवा वॉट एवर यू कॅन टेक सपोर्ट समथींग. कारण तुमी सांगलें की आपल्या हाताकूय सपोर्ट घेवप खूब इम्पॉर्टंट. सो ह्यो बारीक बारीक गजाली पण दीस कॅन गिव यू रिलीफ फॉर द लायफ लाँग म्हणटा तशें. कारण जर तुमी ताचेर लक्ष दिलें ना जाल्यार हे बारीक बारीक गजालीच मागीर तुमकां त्यो हेजार्डस जावं शकतात. करेक्ट. दिस प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाय जालिम लोशन. दांत खाज खुजली से तुरंत आराम. जालिम लोशन.
डॉक्टर आमी जेन्ना उलयताले तुमी आतां थोड्या वेळा पयलीं आमकां सांगलें की हे मणी आसतात आनी दोन मणयांच्या मदीं एक कुशन टायप आसता म्हणजे एक कार्टलेज की आमी जशें आमगे शॉक एब्झॉर्बर म्हणून येता किंवा नळाक वायसर जशें आसता म्हळ्यार वॉशर इट इज बेसिक आमी म्हणटा वायसर म्हणटा सो तेचो जो फंक्शन आसा ते केन्ना केन्ना की लोक म्हणटा न्हय की मणी घसरला किंवा सादे भशेन अशें म्हणटा वॉट इज द एक्चुअली मणी घसरला म्हणजे कितें आनी हेचें मॅनेजमेंट कितें जेन्ना पळय ते दोन मणी आसता जे मदीं जी गॅप आमी तुमकां सांगिल्लें ताका डिस्क म्हणटा आमी डिस्काच्या सेंटराक सारके मदीं एक जेल आसता आनी ताच्या जेल आसता ती जेल भायल्यातल्यान एक कवरींग आसता ताका एन्युलर लिगामेंट म्हणटा आमी सो जर कमरेचेर जर लोड आयलो सपोज तुमी एक वजन उबारलें ऑर कितें पडलें इंजरी जाली जाल्यार ती ते एन्युलर लिगामेंट म्हणटा ते टेर जावपाक शकता ब्रेक जावपाक शकता आतां ब्रेक जालें म्हणल्यार नॅचरली भितरली कितें जेल आसा ती डेफिनेटली भायर येतली ती भायर आयली म्हणटकीर फाटल्यान शिरो आसता आमची शिरेचेर प्रेस करता तर जेल प्रेस केलो म्हणटकीर ती शीर प्रेस जाली म्हणटकीर जी शीर जी जाग्यार सप्लाय करता पळय ती मागीर दुखून येता फॉर एग्जाम्पल सायटीक नर्व म्हणटा पळय ती कमरेंतल्यान आमच्या पांयान गेल्ली आसता सो ती जर प्रेस जाल्ली जाल्यार हक्को ज्या जाग्यार ती पाथवे आसता पळय तागेली रस्तो आसा फूल दुखून येता ताका लागून आमी म्हणटा पळय सायटिका इट्स बिकॉज ऑफ दॅट सिमिलरली जर मानेन सुद्दां शीर प्रेस जाली जाल्यार फूल आमचो हात वयल्यान मानेंतल्यान सकयल हाती कडेन पर्यंत दुखून येता आनी शीर ओडलेल्या भशेन फिलींग येता सो बेसिकली जशें म्हणटा आमी की समज एक लायटीचें कनेक्शन आसा आनी म्हज्या बाथरुमान एक म्हणजे एक मेन पॉयंट आसा थंयच्यान ते सगळ्याक सप्लाय जाता करेक्ट थंय खंयसरूय जर प्रॉब्लेम येता जाल्यार ज्या ज्या जाग्यार ती लायन वता त्या लागे प्रॉब्लेम येवं शकता सेम वे जशें तुमी सांगलें की हाताची शीर जर माने कडेन प्रेस जाली किंवा कमरेची नव सायटिका जशें म्हणलें की सायटीक नर्व जर प्रेस जाली जाल्यार तशे परिणाम दिसून येता डॉक्टर आनी एक तुमी गोश्ट म्हत्वाची सांगली की हे जे म्हणजे हांव म्हणजे जस्ट आय ट्रायंग टू म्हणजे लोकांक ते लक्षान येवचें म्हणून हालीं एक तेंपार एक खूब फावट टीव्हीचेर एडवर्टीज मेळटा एक बिस्कीट आसता म्हणजे त्याच्या मदीं एक कितें तरी व्हायट क्रीम आसता आनी दोन लेयर्स आसता इन शॉर्ट सो जेन्ना हे प्रेस जाता तेन्ना तुमी इमेजीन करा की प्रेस जाली काय ती सायडीच्यान ती बिस्कीट क्रीम भायर सरूं शकता सिंपल सो एक्झॅक्टली सिंपल सो ह्या पद्दतीन जेन्ना तुमी स्वताचो स्पायन मिस हँडल करता दॅट विल मोर अप्रोप्रिएट वर्ड किंवा चुकून किंवा म्हणजे एक्सिडेंटली म्हणा किंवा केन्ना अननोविंगली केन्ना जशें तुमी म्हटलें जिमान वता कोण वजन उखलता केन्ना वजन उखलचें पडटा किंवा क्रॉनीक वा सदां ताका वजन उखलून मागीर ते वीक जाता सो ह्या सगळ्या गजालींनी स्वताच्या म्हणजे आमी कितें ताट कण्यान मनीस जगपाक जाय तसो हो जर तुमी तो ताट कणो दवरतलो जाल्यार कांय गजाली म्हत्वाच्यो आसतल्यो सो नाव आय एम जस्ट म्हणजे तुमच्या मातसो एकाडेमिकली अशें विचारता की वॉट यूल रिकमेंड टू पीपल बाबा तुजो स्पायन बरो उरचो किंवा हेल्दी उरचो विदावट एनी पेन आमी ऑलरेडी डिस्कस केल्ले हातून ते एक तर तुमचो पोस्चर सारको आसपाक जाय अर्गोनॉमिक्स आनी जर तुमी वर्क फ्रॉम होम जर काम करता युअर बॅड शूड नॉट बी युअर वर्क प्लेस म्हणल्यार तुमची जी बॅड आसा पळय ती फक्त न्हिदपाक यूज करपाची आनी तुमी काम करता आसतना वेवस्थीत तुमचो टेबल बरो आसपाक जाय चेअर बरो आसा बसून काम करपाचें दुसरें म्हणल्यार तुमकां जर स्मोकिंग आसा ते बंद करची पडटली वेट लॉस करचो पडटलो आनी exercises for example simple exercise walking is a simple exercise but it makes lot of difference on our spine ती जर तुम्ही walking daily half an hour 45 minutes केली जाल्यार तुमचो स्पायन बऱ्या कंडिशनान उरतलो आनी चड लास्ट जातलो चड वेळ तुमकां बरें म्हणजे इट विल रिमेन हेल्दी एक्झॅक्टली या डॉक्टर आतां जशें कितें आमकां म्हणजे तुमचे कडेन उलयतना आमकां वेळेचें भान उरना बट एक थोडा मिनटां आमचे कडेन आसात तेन्ना दोन गजाली तुमकां विचारता एक म्हणजे ऑस्टिओपोरोसिस ह्या विशयी तुमकां एक टेंजन्शियल रिमार्क करूं शकता आनी आमी जेन्ना तुमी सांगलें की ह्याचे अशें जे मॅनेजमेंट आसा की सायटीक कितें हेचो प्रोलॅप्स डिस्क हातूंत म्हणजे सर्जिकल करेक्शन आयलें सो वाय द सर्जिकल करेक्शन्स आर ऑर हाव दे आर दे एक्सेप्टेड विलिंगली ऑर पीपल आर म्हणजे खंय कोण पाप घालता तो पळया पुण्य लावता तो आय एम जस्ट जोकिंगली पण अशे लोक प्रयोग करून पळयतात वेदर इट वर्क्स ऑर नो आय डोंट नो इट इज देअर फेथ पण एक थोडंसं आमकां एक 3-4 मिनटां भितर तुमी आमकां विस्कटान सांग श्योर ऑस्टोपोरोसिस म्हणल्यार हाडां जेन्ना आमची मोव जाता वीक जाता पळय ताका आमी ऑस्टोपोरोसिस म्हणटा युजली ते जाणटेल्यांक दिसून येता बरोबर ओके ऑस्टोपोरोसिस जालें म्हणटकीर पयलीं म्हणल्यार ऑस्टोपोरोसिस प्रिवेंशन करप इज बेटर दॅन प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर दॅन क्युअर आतां हांव प्रिवेंशन कशें करपाचें एक तर म्हणल्यार तुमचें डायट सारकें आसपाक जाय दुसरें म्हणल्यार तुमचो बॉडी वेट सारको आसपाक जाय
तिसरें म्हणल्यार जर तुमकां जर सिमटम्स जर आयले ऑस्टोपोरोसिसाचे ते सिमटम्स वील बी लायक इन बॅक पेन नॅक पेन तशें जालें जाल्यार यू हॅव टू सी युअर डॉक्टर तुमकां दोतोरा मेळून तो एक स्पेसिफीक ट्रिटमेंट दितलो. आतां ऑस्टोपोरोसिस म्हणल्यार फक्त कॅल्शियम घेवन ट्रिटमेंट जायना. करेक्ट. फक्त कॅल्शियम घेतले अशें न्ही की तुमी जर ऑस्टोपोरोसिस फ्री जातले तशें कांय ना. ऑस्टोपोरोसिस जाता पळय इट मॉलिक्युलर लेवलाचेर जाता. मॉलिक्युलर लेवलाचेर जर तुमी जर ते अल्टर करना जाल्यार तुमी कितले कॅल्शियम घेतले जाल्यार तुमकां कांय फायदो ना. तातूंत इम्पॉर्टंट म्हणल्यार विटामीन D3. आतां विटामीन D3 जर आमच्या शरिरान ना जाल्यार तुमचें तें कॅल्शियम आमी जे खातात ते एब्झॉर्प्शन जायना इंटेस्टायनांतल्यान. कॅल्शियम एब्झॉर्प्शन जावपा ना जाल्यार तुमी खाता ते भायर वतले. सो विटामीन D3 तुमचो लेवल बरो आसपाक जाय. आतां तो विटामीन D3 लेवल दवरपाचो उपाय म्हणल्यार एक तर तुमी सप्लिमेंट घेवपाक शकता. दुसरें म्हणल्यार तुमी सनलायट इज द बेस्ट एंड द चिपस्ट सोर्स ऑफ विटामीन D3. सनलायट जी मॉर्निंग 9 to 10 म्हणल्यार आतां. So usually we can tolerate दनपारचे obviously it is best but we cannot tolerate that. आणि तिसरें म्हणल्यार your diet. वेजिटेरियन आसता पळय तांकां usually they can take vitamin D3 in the form from mushrooms, milk products. आणि non-vegetarian obviously any animal food can give vitamin D3. ते जालें. दुसरें म्हणल्यार your doctor तुमचो डॉक्टर तो can start you on specific treatment ताका बिसफॉस्फोनेट म्हणटा आमी. बिसफॉस्फोनेट युजली आमी जे पळय म्हयन्याची पाळी बंद जाली म्हणटकीर त्या पेशंटाक आमी चालू करतात. आणि लास्ट इज इंजेक्शन. थोडे जे पळय बिसफॉस्फोनेट टॅबलेटी टॉलरेट करना किंवा एसिडिटी जाता ताका आमी इंजेक्शन दिता. ओके. सो दीस ऑस्टोपोरोसिस अशें मॅनेज करपाक शकता. पूण ऑस्टोपोरोसिस जर तुमी टायमार मॅनेज करना जाल्यार तुमकां एकदां फ्रॅक्चर जालो म्हणटकीर तुमकां मागीर व्हेरी डिफिकल्ट पॅरालायसीस सुद्दां जावपाक शकता. आतां दोतोर तुमी कमिंग टू द सर्जिकल पार्ट ऑफ इट. लोकांक खूब जाणांक भंय दिसता सर्जरी म्हणजे रोखडे भिता. आतां सर्जरी म्हणल्यार अशें दिसता की अरे बाबा आपल्या लायफ सोंपतली आतां सर्जरी जाली म्हणटकीर आपल्याक चलपाक जावपाना कांयच करपाक जावपाना. आनी तुमचे शेजारी आसतात तुजे नातेवाईक आसा रिलेटीव ते तुमकां येवन सांगतले बाबा सर्जरी करनाका हे म्हणल्यार तुका रिस्की म्हण. डेफिनेटली रिस्क आसतली. ते रिस्क आतां तांचो जो ओपिनियन आसा पळय तो बिल्डअप जाला नॉट बिकॉज आतां सद्या ह्या काळान कितें जाता पळय ताजेर ओपिनियन बिल्डअप जावना. वॉट दे सॉ 20 years 30 years बॅक ताजेर ओपिनियन तांचो बेज आसा. तांचे फॉल्ट ना तातूंत. दिस रिजन इज पयलीं कितें आशिल्लें पयलीं टॅक्नॉलॉजी नाशिल्ली एक्विपमेंट सारके नाशिल्ले दोतोरांची ट्रेनिंग सारकी नासताली. सो आतां तें सगळें चेंज जाला. फॉर एक्झाम्पल आमी पयलीं लँडलायन यूज करताले ताच्या पयलीं आमी पत्रां बरयताले. सो मागीर फोन आयले लँडलायन यूज जालो मागीर आतां स्मार्ट फोन आयलो. तशी मेडिकल टॅक्नॉलॉजी इवॉल्व जाल्ली आसा चेंज जाल्या पयलींच्यान. सो आतां वी हॅव अ गूड एनेस्थेशिया टीम. एनेस्थेशिया मेडिसीन आसा ती बरी आयिल्ली आसा. एक्विपमेंट्स आमचे कडेन बरी आयिल्ली आसा. इमेजींग बरी आयिल्ली आसा. आणि पोस्ट ऑपरेटिव्ह ऑर पेशंट केअर इज एक्सलंट एज कम्पेअर वॉट इट वॉज 30 years बॅक. सो ताका लागून स्पायन सर्जरी इन इंडिकेटेड पेशंट इज एब्सोल्युटली सेफ. कांयच जायना. आणि तातूंत ऑप्शन्स आमकां आसा ते म्हणल्यार लेटस्ट ऑप्शन वी हॅव समथींग कॉल्ड एज मिनिमली इन्वेजिव्ह स्पायन सर्जरी. आतां मिनिमली इन्वेजिव्ह स्पायन सर्जरी म्हणल्यार पयलीं कितें ट्रेडिशनली फूल ओपन करताले. फॉर एक्झाम्पल लॅप्रोस्कोपी आनी ओपन सर्जरी. पयलीं 30 वर्सां पयलीं सगळे ओपन करताले हांगच्यान हांगा कट दिताले. आतां सुरू ना. पोटांतली कितें सर्जरी करताले. आतां कितें लॅप्रोस्कोपीन तुका हांगा एक ल्हान बुराक घालून टीव्हीचेर सगळें दिश्टी पडटा. करेक्ट. म्हणजे बेसिकली टायम्स हॅव चेंज. आणि ह्या बदलत्या काळान मेडिकल टॅक्नॉलॉजी इतकी फुडें पावल्या की आतां पयलींची ऑपरेशनां जी स्पायनाची सुद्दां मण्याची ती करपाक व्हडले सिजन म्हणजे व्हडले इन्सिजन दिवचे पडना. एका ल्हानशा बुराकांतल्या की होल सर्जरी कॅन बी डन सक्सेसफुली. इट कॅन बी डन. इट कॅन बी डन इन गोवा. आणि एक परत हांव खूब फावटी सांगता म्हाका परतूय हेंच सांगपाचें आसा की गोवा सरकारची DDSY सारक्यो स्कीम आसा ताच्या अंडर ह्यो वेरियस ऑपरेटीव दिस थिंग्स आर कवर्ड. पेशंटाकूय चडशे पयशाचे ताका खर्च करचे पडना. आणि आज ही सर्जरी गोंयांतल्या बऱ्याचशा हॉस्पिटलांत उपलब्ध आसा. जशे डॉक्टर आसा ट्रेन डॉक्टर्स अवेलेबल आसात. तो हाचो लोकांनी फायदो करून घेवचो. डॉक्टर ह्या कार्यावळीच्या निमतान तुमी बरीच मोलादीक माहिती करून दिली आणि मुजरत वेळ काढून तुम्ही आयले. ह्या खातीर सगळी कार्यावळ पळोवपी हे आमचे सगळे जे लोक आसात ते तांच्या वतीन आणि आमच्या प्रुडंट मिडियाच्या टिमीच्या वतीन तुमकां काळजान देव बरें करूं. नमस्कार. देव बरें करूं.